किती हांगर पळय आजचे एक स्पेशल ब्लॉग आनी खूब दिसांनी ब्लॉग करता आमी. सॉरी मायक हातीन आसा आवाज कमी येतलो. दिदी हांगासर खूब जाणां पररा आमी आहा पळय आमी हांगा आमचो व्हिडिओ शूट केलो श्रावणी विधीचो. हांगासर खूब जाणां फोटोग्राफीक व्हिडिओग्राफीक येता. आमचे हे व्हिडिओ टुरिस्ट मे बी पळयतले नाल्यार गोंयकार पयलीं पळयतले. गोंयकारा खातीर तूं कितें सांगपाक सोदता किंवा तुमी परराचीत तुमी कितें सांगपाक सोदता? कितें सांगू हांव सगळ्यांनी हांगा फोटो काडपाक येता तशें म्हाका अशें दिसता की एक दीस तरी आमच्या तपोभुमीर येवपाचें आनी श्रावण विधी कशी चलता, कशी संपन्न जाता, कशी साजरी जाता आनी गुरू शिश्य परंपरा कशी आसता ती पळोवपाक सगळ्यांनी येवपाचें अशें म्हाका सांगचें दिसता. दिदी श्रावणी विधीक भुरग्यांनी कित्या खातीर येवपाक जाय? भुरग्यांनी आपली संस्कृतीची जाणीव जावंक जाय म्हणून श्रावण विधीक भुरग्यांनी येवंक जाय. तांकां आपली संस्कृती कितें ती कळपाक जाय. कितें आतांच्या 16 वर्साच्या भुरग्यांच्या हातीन कितें आसता बियरींच्यो बाटल्योच आसतात पण तांकां आपली शास्त्रां केन्ना तेंच्यांनी अशी उजवात दाखयलेली अशी हांवें जाल्यार पळोवंक ना आतांच्या गोवाच्या भुरग्यांनी. सो म्हाजी अशी इच्छा आहा की त्या तरूण भुरग्यांनी तपोभुमीर येवपाचें. शास्त्र समजप खूब इम्पॉर्टंट आसा. शास्त्र ना जेका कांयच खबर ना पळय तो देवाच्या गणनेनूच ना अशें धरपाचें. तो कलियुगाच्या गणनेनूच आसा. म्हाका एक सांग आमी ह्या कलियुगान दिदी अशें पळयलां की खुबशीं पेरंट्स देवाचें करतात पण भुरगीं खंय तरी कमी करतात. सो ती पेरंट्स भुरग्यांक घेवन कशी येतली? एक्चुली घरान पयलीं पेरंट्सांनीच आपूण आई बाबांनी आपल्या भुरग्यांक प्रार्थनेक संध्याकाळचें घेवन बसोंक जाय. तांकां शुभम करोती कल्याणम म्हणपाक अशें शिकोवपाक जाय आनी तेणे करून तांकां आवड लागतली. आनी जेन्ना आपण पेरंट्स जेन्ना तपोभुमीर सोडे येतात पळय आनी आपल्या भुरग्यांक घेवन येयनात पण तांकां असो प्रश्न पडपाक जाय की देव म्हणजे देवाचें प्रेम कितें आसता ते पळोवच्या खातीर समजून तांकां आपूण आपल्या बरोबर तपोभुमीर घेवन येवपाक जाय. थोडी जर भुरगीं येवंक सोदना जाल्यार अशी सुबेज आसता थोडी पेरंट्साय म्हणटली ह्या व्हिडिओन पळोवन अरे आमच्या भुरग्यांक कांयच नाका रे फक्त मोबायलूच जाय तांकां तुमी कितें म्हणपाक सोदतली? ती कशी येतली? त्या पेरंट्साचें कशें जालें की तांकां तेंच्या पुरती देव दवरपाचो आहा तेंच्या भुरग्यां पर्यंत तांकां पावोवपाचोच ना अशें दिसता की भुरग्यांनी ह्या फुडें करची ना दिसता आमी आमचेच पळोवया म्हणजे हे स्वार्थी आवय बापूय अशें जालें तें. तुमी थोडक्यान सांगपाक शकता की देव म्हटल्यार कोण किंवा देव म्हटल्यार कितें तुमकां कितें जाणीव जाला देवा बद्दल? एक्चुली देव म्हणजे न्हू ह्यो खूब व्हडलो विशय आसा कळपाक. तेच्या खातीर ताका आत्मज्ञान म्हणटात आनी तें आत्मज्ञान हांव अशें सांगूच शकना कित्याक तें आत्मज्ञान आसता पळय तो सद्गुरूच आपल्याक दिता. तेव्हा आपण सद्गुरूचे चरण जो पर्यंत स्पर्श करिना सद्गुरू शरणागती जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आपणाक ते देव खंय आहा तें कळना. तें हांव सांगूं शकना ताका मर्यादा आसा. आतां म्हाका सांगा जी श्रावण विधीक येवपा खातीर थोड्यां अशें म्हणटलें की बाबा वेज रावचें पडटा आमकां नुस्त्या शिवाय जायत ना अशें गोंयान लोक खूब आसात पण येवपाक जाय एक सायडीन देवाचें करपाक जाय तांकां तुमी कितें म्हणपाक शकता? लोक थोडो येवपाक तपोभुमीर भियेता म्हणजे असं गुरूच्या सान्निध्यान रावपाक भियेता ना मागीर गुरू घेतलो न्हू काय नुस्तें बी कांय खावपाक मेळना मरे. पण आमच्या गुरूचें तशें बंधन ना म्हणजे खंयच्याच गुरूंचें ना देवाचें सुद्दां बंधन ना की शास्त्र पुराणे वेद हे सगळे जेन्ना आपण शिकता पळय तेन्ना आपणच आपणा देवाची अशी गोडी लागता की न्हू देवा म्हाका न्हू संस्कृतानूच न्हांवपाचें आसा म्हाका संस्कृतान आंघोळ करपाची आहा. आपोआपच आपले सगळी ही दुर्व्यसनां आहा पळय ती सुट्टात. ही दुर्व्यसनां म्हणजेच तो कली जो कली आतां युगान आपूण आपलो प्रभाव दाखयता पळय त्या खातीर ते लोकांच्या लक्षान येना. पण जेन्ना शास्त्र बी सगळे वाचतात पळय तेन्ना हे लोकांच्या लक्षान येतलें आनी आपणच देवाची गोडी लागतली आनी गुरूंचेर प्रेम जडटलें. दी म्हाका एक सांग ह्या कलियुगान खुबशे भुरगे अशे आसा प्रॅक्टिकल भुरगे आसा थोडे म्हाज्या फ्रेंड सर्कल म्हणटात देवाचें करून मागीर कळ्ळें देवाचें आमकां पयलीं काम धंदो मेळपाक जाय नाल्यार आमकां धंदो करपाक जाय पयशे इम्पॉर्टंट आसा ह्या जगान पयशे आल्यार सगळें ऑटोमॅटीक मेळटा. त्या भुरग्यांक तुमचे विचार कितें आसात? तर एक्चुली लोक पैसे करता पळय ज्या नारायणाचीच भक्ती करिना पळय ती लक्ष्मी कशी तरी धांवन येतली. जेन्ना नारायणाक आमी भक्ती करतलो तेन्ना नारायणाची आमी पुजतलो स्मरतलो तेका तेव्हा लक्ष्मीकू अभिमान दिसतलो पळय म्हाज्या तिका कसो अभिमान आसा आपल्या प्रत्येक स्त्रीक आपल्या घोवाचो अभिमान आसता पळय तसो लक्ष्मीक सुद्दां आपल्या घोवाचो अभिमान आसता. आणि ती नारायणाची भक्ती केली न्हू की ती आपुणूच तुजी कार्य सगळी कामां जातली सुरळीत चलतली आनी तुजे कडेन आपोआप लक्ष्मी धांवान येतली. ओके आतां म्हाका सांगा खुबशे थोडे जाण म्हणटात की कपडे आमकां ट्रेडिशनल घालचे पडटा रे आमकां जाय तशें घालपाक मेळना मॉडर्न कपडे घालपाक मेळना ते लोक कशें कितें जुळटले मॉडर्न लोकां स्पेशली कलियुगांतली कशी जुळटली? तुका आतां हांव कशें सांगूं म्हणजे अशें आतां हे कलियुगाचो प्रभाव आहा न्हू बरें तें आमकां सदां वायट दिसतलें
आणि जे अश्लील हा पळय ते आमकां बरें दिसतले कळ्ळें. जोपर्यंत आमी न्हू आपल्या भितर देव खंय आहा तो पळयना पळय न्हू, म्हणजे देवाक आमी महत्व दिना पळय, घरांतल्यात पयलीं ज्या घरान रावता पळय त्या देवाक आमी महत्व दिना पळय, तोपर्यंत तुजें काय बरें जावपाचें ना. तुका न्हू कलियूग आपल्या प्रभावान आनी भवंडारान म्हणटा तसो घोळयत रावतलो कळ्ळें. तशें जेन्ना तुका हे खरें ज्ञान जातलें पळय देवाचें खरें प्रेम पळय ते तुजें सगळें आचरण तुजें सगळें चेंज करून उडयतलें. देवा बद्दल भावना प्रेम कशें वाडोवपाचें प्रत्येकाक काय आमकां तपोभुमीचेर येवपाक मेळचें ना. तेंच्यांनी आतां देवा बद्दल प्रेम वाडोवपाक न्हू मनशांनी देव आसता एक्चुली खरो, पूण आमी न्हू जेन्ना कोण आतां वायट मनीस आहा पळय तो वायट आपल्या कर्मांनी वागता, पूण तेचे कडेन कितें तरी एक बरें आसतलें. आपूण सदांच बरें तेच पळोवपाचें, वायट ते तेचे साडून दिवपाचें, तेन्नाच आपुणूच वृत्ती दुसऱ्यांक पळोवपाची चेंज जातली आनी आपली वृत्ती चेंज जातली. पण मनशांचो एक बेजीक गूण आसा की पयलीं नॅगेटीव पळयता, वायट केलें रोखडें दिसता न्हू ता. सो तो गूण मातसो कशें चेंज करपाक शकता, कित्याक ह्यो स्वभाव मातसो चेंज जावपाक खूब इम्पॉर्टंट आसा न्हू. तेका फक्त एकच आपलें आचरण चेंज जावपाक जाय. आपलो द्वेश हा पळय आनी अहम आहा पळय आनी दुसऱ्या बद्दल जी जलसी हा पळय ती देव नश्ट करपाक जाय ना. तेचे म्हणजे अशें तेचे आतां कोणाचें बरें जाता पळय तेणी कितें तरी बरें कर्म करता तो आनी तेच्या पयलीं तेणी कर्म बरें केलां आसलें तेजें तेका हे श्रेय लाभलां. त्या खातीर आपूण आयज पासून बरोच वागतलो आनी देव म्हाजी अशीच कामां करतलो. दिदी म्हाका दिसता आमी आतां पर्रा हांगासर रावंड मारता माडांनी. म्हाका दिसता हो फर्स्ट हांगासर भोंवता कोण फर्स्ट म्हाका दिसता आध्यात्मिकाचेर उलयतात. हो फर्स्ट म्हाका दिसता हांगासर गोंयांतलो फर्स्ट व्हिडिओ हो आसतलो जो उलयता. सो तुमी गोंयच्या लोकांक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? ह्या हांगासर जाल्यार फक्त फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफीच करची काय कितें करून एक्सप्लोर करपाक शकता ही एरिया? ॲक्च्युली देव सदांच सद्गुरू सदांच कितें सांगतात की तुमी प्रपंच करा आनी परमार्थय करा. तुमी फोटो काडूं नाका अशें म्हणना. तुमी फोटोय काडा पूण अश्लील कपडे घालून काडूं नाका. ती आमची संस्कृती न्हू. बरोबर. आमी कितें करता आमचेर पाश्चात्य लोकांचे जास्त संस्कार झाल्यात आनी आमी सगळीं आमची वेद शास्त्र पुराण सगळीं विसरून गेल्यात कळ्ळें. सो म्हाका तांकां इतलें सांगपाचें आहा तुमकां जाय ते नट्टे थट्टे करा, फक्त अश्लील कपडे घालूं नाका. जाय थंय तुमकां फोटोग्राफी करा आनी आमचो धर्म हा पळय देवळां हा पळय थंय फोटोग्राफी बी करपाची. आमची धर्म तुमी वयर काडा इतलेंच. म्हटल्यार आमचे तुमी बरें ट्रेडिशन सांबाळा, गोंयचो बरो नेचर भायर व्हरा परत ते हांगासर. हय म्हणजे अशें तुमी कितें रिलां घालता कितें करता पळय ते आमचे ट्रेडिशनय थोडे दाखया. ते अश्लील घालून तुमी पाश्चात्य संस्कार गोंयांत चलतात हे अशें दाखोवं नाका. तेतून कितें जाता की गोव्याचें नांव आमचें खराब जाता की गोव्यात अशेच गजाली चलतात म्हणून. गोव्यात देव ह्यो नात अशेंच लोकांक भायल्या दिसता ते तुमी दाखोवं नाका. इवन तुमी ते भायले म्हणटकूच शब्द म्हाका याद जाले. एक म्हाका फॉरेनर गावलो तो सगळे आमची संस्कृती पाळटा, फूल आपले मातयेचे केला किंवा आमचे असले कपडे धारण करता तो. आनी आमचे जे लोक आहा खबर आहा हे सगळे तेंचे करपाक लागलेले फॉलो. तांकां तुमी कितें सांगपाक तसो हो तुमचो विचार कसो कितें आसा हांगासर? पण भायर सुद्दां लोक आसा पळय पयलीं जेन्ना खंय रावणा वांगडा न्हू सॉरी रावण न्हू तो आतां पळय जेन्ना महाभारत स्टार्ट आसलें पळय तेन्ना दुर्योधना वांगडा न्हू भायले सगळे राजा असले. साऊथ आफ्रिका अमेरिका लंडन म्हणा नाका ती राज्य असली पळय ते सगळे असले. पण ते सुद्दां कृष्णाच्या कशें असले ते वोटींग कशें जाता MLA खंयचे दुसऱ्याच घालपाचें आसता आनी भियोन आमी दुसऱ्याच MLA घालता वोट. तशें तेंचें जाल्लें की तेंचें वोटींग सगळें तेंच्या दुर्योधना सायडीन आसलें. पूण प्रेम आसलें पळय ते श्री कृष्ण आनी पांडवांचेरूच आसलेले. तेव्हा तेंच्यांनी कितें केलें युद्ध सोंपलें. युद्ध सोंपल्या बरोबर त्या भायल्या सुद्दां लोकांनी थोड्यांनी शास्त्र पुराणां आहा पळय आमची ती सांबाळून दवरली. आनी जो कोणी ज्यांनी पुर्वजांनी तेंच्या सांबाळून दवरली पळय तेंचोच भुरगो पळय आज पर्यंत वेद बी शिकता. फाटल्या दिसांनी कोणाक तरी पळय हे मेळ्ळा पद्मश्री पुरस्कार मेळ्ळा न्हू लंडन अमेरिकेचो. हय सो तेंच्यांनी कितें केलें तेंच्या पुर्वजांनी ते सांबाळून दवरले आनी ते संस्कार तेंच्या भुरग्यांचेर आतां कलियुगान जाले. म्हणजे हेच देवाक दाखोवपाचें आहा सगळ्याक खंयसर वच अख्ख्या तिनी ब्रह्मांडाचो राजा कोण तो आसा आनी सगळें तेच्या हेच्या शिवाय जायना कळ्ळें. सो खंय ना खंय देव ह्यो सत्य हे केन्नाच लिपाना. ते साऊथ आफ्रिकेक आसूं अमेरिकेक आसूं नाल्यार लंडनाक आसूं देव खंय ना खंय कोणाक तरी प्रगट करतात. आतां म्हाका दिसता आमचो रोड आख्खो एक्चुअली काबार जाला. पार्किंग प्लेसीर आमी पावले. आख्खो रोडार आमी फर्स्ट टायम आध्यात्मीक गोश्टी उलयले. थँक्यू सो मच दिदी तुमी तुमचे विचार मांडले आध्यात्मिकाचेर. सो लास्ट एक बाय बाय.